Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. मायनिंग पीठ राखपा खातीर सरकाराचे समितीन दिवचल 70तल्या 28 मायनिंग पिठांचे तशेंच धारबांदोड्याक कोडले मायनिंग पिठाचे इन्स्पेक्शन केले। सरकारान कांय पिठांचेर WRDक पंपूय बसोवंक सांगले। प्रकरण इतले सोंपें ना। मशिनरी जाय म्हूण कळटकीच मायनिंग कंपन्यांक मागना सामग्री दिवची म्हणूनय सांगले। मात पावस तेंकलो आनी हो भार पेलोवचो ना म्हूण रियलिटी ग्राउंड चेक जातकीच निमाणे मायनिंग पिठांची जबाबदारी मायनिंग कंपन्यांचेरूच घाली। WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणटा फाल्यां कितें अरिश्ट घडल्यार जबाबदार कोण? WRDक अचानक इतलो भार पेलोवचो ना। सरकारान शरणागती पत्करली। कारण ऑल ऑफ ए सडन WRD जे आसा पळय न्ही, ऑल ऑफ ए सडन इतले सगळे पिट्स मॅनेज करूंक शकचे ना। उदक ड्रेन आउट करपाक जातलें, पूण लँडस्लायड्स वगैरे जे आसा पळय न्ही ते तितले मॅनेज करूंक जावचे ना। त्यामुळे म्हाका दिसता ते कंपनीक सांगिल्लें आसा टू टेक केअर। WRDन कांय खणींचेर पंप बसयल्यात, मात पिट्स मायनिंग कंपन्यो सांबाळटल्यो। आमचे जितले पंप आसा ते बसयल्यात, सगळे मॉनिटर करतले सर। मॉनिटरींग कंपनीक जर सांगला जर जाय जाल्यार कंपनी करतली, पण सद्याक कंपनीक सांगला न्ही। कोंकणी उलयता हांव। कंपनीक सकाळी सांगला म्हणून आयकलां, तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की एज इट इज एज दे इज टू टेक केअर ऑफ। पयलीं जशी ते काळजी घेताले तशें तांणी आतां अंदूय बी ती काळजी घेवपाक जाय। मायनिंग कंपनीक सांगिल्लें आसा की अंदूच वर्साक तांणी मेंटेन करपाक जाय अशें म्हणून। मायनिंग कंपन्यांक मायनिंग लीज वाठार खाली करपाक सांगल्या उपरांत मायनिंग कंपन्यांनी थंयच्यान आपल्यो मशिनरी हालयल्यो। मात पावस तेकिल्ल्यान सरकाराचेर मायनिंग पीठ सांबाळपाची जबाबदारी पडली। जाचो धंदो ताकाच बरो म्हूण सरकारान मायनिंग वाल्यांकूच खणी राखूंक सांगला। दुसरे वटेन मायनिंग वाल्यांक लीज वाठार खाली करूंक सांगला तेन्ना फुडें आनी कायद्याच्यो कटकटी नाका म्हूण मायनिंग वाल्यांनी सरकारा कडच्यान खंय लेखी मागला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, सिद्धार्थ कांबळे आनी विनायक सामंत।